demography. Example, मुखेलमंत्री जेन्ना कुंकोळचे उलयलो 17 MLD. When NIT came, there was too much pressure. It was not happening before. Now, in the last 6 months, मातशें रेजेर कारवाय कर, चेक कर, थिंगा उदो येना, कुलवाड्याकूय येना. चेक कर, फोन मान मातशें. स्पीकर सर, हे उदका प्रॉब्लम पड आहा. आज म्हाका दिसता जेन्ना म्हादय, there are plans of diverting it. This is even going to cause उत्तर गोंयान दक्षिण गोंयामध्ये झूज पेट्टोले उदका लागून. स्पीकर सर, आज वी विल बी लेफ्ट विथ नथिंग बट ड्राय रिवर बेड्स. आनी हे ब्रिज बी पड बांदताय आतां. आमगेले मुखायल भुरगे बी उलयतले की अरे उदो ना, ब्रिज कितले बांदलो काय म्हणून. कित्याक गरज आसली ब्रिजीच्यो? उदो जरी तर ना, आनी मागीर शॉर्टकट मागीर तेश करून चलोन वाट जातली, चलोनूच पोंदीतल्यान. स्पीकर सर, we have failed to save Madhai. This is one of the most important source for water for our state. Aj, if you look at the figures, almost 25% of Goa's rivers are running dry. Figures by WRD department have very clearly said that most of our rivers are polluted. आणि खास करून स्पीकर सर, टेक्निकली जेन्ना उलयतना आज इंटरमिटंट हे वॉटर सप्लाय पड जाता. 2 वरां 8 वरां हे सप्लाय जातना. स्पीकर सर, this is basically because of the non-revenue water आणि contamination pipeline जाता. उदका pipeline there is contamination during non-supply hours. And जेन्ना हे जाता contamination water leads to waterborne diseases. दुयेंस जाताय लोकांक. स्पीकर सर, जेन्ना ते उदका पायपान जरी ते उदो एशको 2 वर गेले, 4 वर गेली, 8 वर गेली. स्पीकर सर, non-revenue water पड आहा. हे म्हाका दिसता this is what is the non-revenue water. It is a water that is produced and it is lost before it reaches the consumer. आणि हे हुयना हुय स्पीकर सर जाता because of the service pipeline, leakages in the distribution pipeline जावन, leakages in the transmission pipeline, overflow of reservoirs. हे सगळे faulty metering inaccuracy हे one of the main reason for these leakages. Other speakers, the government should work on high value of this non-revenue water. When I say high value, today, Speaker sir, all efforts of the government should be with regards to getting this non-revenue water to between 15 to 20%. आज the way, Speaker sir, एक तुझे मुख्यमंत्री एक NRW मु सेल आलो, non-revenue water cell, और तुझे reactivate करपा पड़लो, और reactivate कौन Speaker sir, they have to basically look at the water that is generated and water that is basically billed. Same electricity department if you want to plug the leakages and know daily kitu udo aita, kitu leak jata, you have to get into this system. Aaj non-revenue water, which water leakage sign is almost 50%. 45 to 50% we are losing water because of this NRW problem. Non-revenue udka eka sarkara keslo income ina. Haphazard planning jenna aaj सगळे बांधपाक सोदता, turning Goa into a concrete jungle. Speaker sir, the demand of water also increases for this type of developments and this type of projects. And this basically gives rise to clumsy type of networking. And pressure सारको पावना. आता हे दिसांनी बुच्च्या मतदारसंघान एक्झाम्पल सांगल्यार प्रेशर सारको पावना. सेलावली म्हाका एक प्रेशर आहा थिंगा ई फोन मारू पडटा वाडय मू, सी फोन मारू पडटा, पूण तो प्रेशर थिंगा पावना. आता स्पीकर सर, we need to avoid such type of pipelines because of high demand and to be laid with आणि एक proper planning कोण आणि खास करून एक hydraulic design आसपाक जाय. आणि एक technical aspect is about the power outages, जेन्ना power loss of electricity आणि water treatment plant आणि जे pumping station आहा, this is basically disturbing the regular circle. Light jenna na jala, this is one of the major problems that the Honorable Chief Minister as PWD Minister needs to look into. Heavy leakages of breakdowns. आता मुख्यमंत्री जो पॉट सांगता की during utility works, पयच्या दिसा पारोडाच्या गावात एकलो येलो मशीन लायले इतले उदो थिंगा वाहून गेले. It took 7 hours for that thing to be rectified. Speaker sir, this sewage जावं electricity, gas, telephone, ये underground cabling ये पॉट सगळे जाता. We need to this is the major headache to the water supply. आता जेन्ना Speaker sir, we need to look
into the जे मुखेलमंत्री म्हणटा पायपलायन काय काँग्रेसीन करू ना ह्यो सगल्यो 30 वर्सांच्यो 40 वर्सांच्यो पायपलायन काँग्रेसीन घातल्यो आता तूं ते रिवॅम्प कर. स्पीकर सर, आता मेजर इफ यू लुक दिस were old age cast pipes, now asbestos cement pipelines. This requires to be replaced with higher diameter pipelines, proper hydraulic designs, and hundreds of kilometers today is running on these old pipelines which needs to be changed. And मोठो प्रश्न because of the shortage of staff. The shortage of staff today is of skilled manpower for operation and maintenance of these water supply schemes. जे existing staff are old and new. Maga dista they need proper training. They have to be made aware of the latest technology. Jenna our distribution system of our naturally it is at a high altitude. And when we are at a high altitude, Speaker sir, residents at a low-lying area, for low-lying area, they get excess pressure. But the problem arises, problems are Jenna, Speaker sir, people who are living at the high altitude area. Inga o problems are. Eka, you need to construct water tanks, additional water tanks. These additional water tanks would resolve this issue. And the last, because of technology, as we are into artificial intelligence, AI and all this type of things. But we आमी ते पहिले spanner gain आणि हे सगळे कोण उदका block झाला हे झाला तेच gain आहे. We need to use modern infrastructure, use automation wherever possible. What this will basically help, because is to have an effective and an efficient network distribution to maintain also the safety and the quality of water. Infrastructure Speaker sir राजा उलयला हे पाइपलाइन सगळ्यो चेंज जावपाक जाय. अर्बनायझेशन हेजेर मुखेलमंत्री आता 6 times, this is the 6th time जे कॅरिंग कॅपॅसिटी कितें तूं कांयच उलयना. गोंयची कॅरिंग कॅपॅसिटी कितली आहा, फुटलो आहा ओ कितें जालो आहा, वॉट इज द स्टेटस, आनी तूं बांदीत आहाय, चेंज करीत आहाय. स्पीकर सर, हे म्हाका दिसता एक मोठो प्रश्न. आमचो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हिंगा ना, तेणें पयलेंच आमदार जालो तेदो एक सजेशन केलें बांदपाचें, उदो सारकें साल्वार करपाचें आनी गाल्फा एक्सपोर्ट करपाक. आतां स्पीकर सर, आतां सद्या परिस्थिती अशी जालो आहा की तें उदो आमकां इम्पोर्ट करूं पडटा, पूण तें गाल्फावाल्यान तांकां आरबी कितें दितले, हाजूर कांय जायना. तो म्हाका दिसता तुमी हेजेर सारकें लक्ष घाल. हॉटेलां जे पड जाता उदका पड, मायकल बाबा उलयतलो तो रावत सारको उलोवपाक, उदका पंप गाचे उठटाय आनी लोकांक हाल जाताय. हॉटेलां उदो आहा, बारीक जनतेक ना. तो हेजेर म्हाका दिसता मुखेलमंत्रीक सिरियसली घेवपाक जाय. वॉटर डिपार्टमेंट सेपरेट केला आनी कोण गोडे जायत असेंब्ली हाडला PWD मिनिस्टर खबर ना, रस्तो गोडे मुखेलमंत्री गोडे आसत, ते उदका सारके चोय, बरो टेक्निकल मनशाक घालय चोवपाक. तुगे नो हांव पयलीं जॉयंट ओपोजिशन विदिन रुलिंग हां कितें ना ना 2 मिनिटांनी 2 मिनिटांनी विषय लागला आम्ही कितें पाहिजे. तीन क्वेश्चन्स काडपाचे. तीन question after the points are raised, questions. हांवूय जाणा तो रूल. क्वेश्चन म्हळ्यार कितें, तातूंत केन्ना तूं सारांश घेता तेन्ना 3 प्रश्न विचारूंक जाता, पूण उलोवंक जायना अशें म्हणून कांय ना खंयच. तुमी कॉंग्रेच्युलेटरी येदी व्हडली उलयतात मरे वरांची वरां. हांगा तुमचो ओपोजिशन विदीन रुलिंगाक उलोवंक जाय. मायकल लोबो म्हणटा आपल्याक उलोवंक जाय म्हणून. शॉर्टेज ऑफ वॉटर मरे तूं आनी कितें तुका आतां पडलें तें ओपोजिशन विदीन रुलिंग म्हणून. Speaker sir, stand by with regards to the calling attention, joint calling attention put up by Shri Yulia Lama and other oppositions, 6 of us. So Speaker sir, jenna ami udka ulaytai, I think all of us have the same issue. And there is failure after failure of the government to ensure that whatever they promise is not been fulfilled. गेलते बजेटाक 300 MLD उदकाचे जे प्रोविजन दवरले बजेटाक ते म्हाका दिसता आन्सरान तुमी दिल्ले आहा. जो आन्सर दिलो की दिस इज वॉट इज बॅलन्स, अजून पसून ते फुलफील जालें ना. सो 300 तुले कितली फुलफील जालें ना ते म्हाका सुद्दां ऑलरेडी दिल्ले आहा. सो दिस इट सेल्फ इज अ फेलियर ऑफ लास्ट इयर्स
budget which was been proposed आणि उदका लागून कितें करपा जाय तें. Most recent report जे आहे Times of India October 2023 on basis of that and after extrapolating तेमगे रिपोर्ट घेवन आणि till March 2025 जरी तरी आमी एक कॅल्क्युलेशन केलें जाल्यार गोवाज वॉटर मॅनेजमेंट कंटेस्ट जे आहा ते डेली ट्रिटेड वॉटर प्रोडक्शन फॉर 2023 दाखयता की 672 MLD which is million liters per day. This is basis of PWD Chief Engineer's report which was given to the Times of India on the 7th October 2023. आता हे जरी तरी चोयल जाल्यार 30% of the loss that happens, 30% of the water loss that happens is due to NRW, which is pipe burst जाता, कनेक्शना टायमा जे उदक वेस्ट जाता, मिटरिंग प्रॉब्लेम आहे, मिटरिंग प्रॉब्लेम हे जाता, थेफ्ट आहा उदकाचें. सो 30% म्हणजे 201 MLD 201 million liters per day आमगेलें उदक हितू वयता, NRW वयता. So that itself is something that we have to plug in. आणि हे जरी तरी आमी डिस्ट्रीब्युशन नेटवर्क ओल्ड पायपलायन्स जी आहाय जे प्लॅन्ड मेंटेनन्स आहा पायपलायनीचे हे एज पर द बजेट जरी तरी आमी चालू दवरना आणि एक्झिक्यूट करना जाल्यार दिस इज ओनली गोइंग टू इनक्रीज. एग्जाम्पल स्पीकर सर, इफ 200 MLD million liters per day was lost every day, out of which 100 MLD म्हणजे 50% of 200 MLD 100 MLD पाईपलाईन लिकेज आम्ही दोल्ले आणि हे जरी तरी 2023 365 डेजाक जर मल्टिप्लाय केलं जाल्यार 36,500 MLD उदो आमगेले 2023 वेस्ट जाला आणि दॅट इज 36.5 बिलियन लिटर्स सर. आणि जरी तरी गव्हर्मेंट पाईपलाईन 2024 घातमुटालो त्यो समज जरी तरी घायलाय तेम कांय घायल ना, 300 MLD पाईपलाईन घायल नाही जाल्यार म्हाका दिसता हे जे उदक 24 आहा ते आनी वाडटले. आणि जरी तरी आमी केलें जाल्यार कॅल्क्युलेशन आज डेट पुसान तुवें चोयल जाल्यार टोटल फ्रॉम 2023 जानेवारी टिल डिसेंबर 2024 80,300 million liters per day we have lost during connection replacement, during leakages. I'm only talking about the leakages speaker sir, only leakages only now pipeline. Additional 80,300 is due to metering and theft of water. So speaker sir, we are talking about 80,000 plus 80,000 is 160,600 million liters of water wasted. हे उदो ट्रॅप करपाक आणि सारकें करपाक म्हाका सद्दां बजेटात जे आमी घालताय ते करपाची गरज आहा. ज्यो फायल्यो पेंडिंग आहाय 300 MLD च्यो तितू आमगे भाणाल्यो फायल्यो पेंडिंग आहाय फायनान्साक त्यो सगल्यो तुम्ही हे पाटी पास करपाची एश्युरन्स दिया सो दॅट वी कॅन एन्श्योर दॅट ऑल दीस planned 300 MLD is been executed and the water gets saved. Yes, sir. Because मुख्यमंत्र्यांनी आन्सर दिला या वॉटर स्कॅर्सिटीचे कॉलिंग अटेन्शनाचेर. ताजे लास्ट सेंटेन्सान तो म्हणटा की प्रॉपर अँड सफिशियंट वॉटर सप्लाय इज मेंटेन इन द स्टेट. म्हळ्यार एक सेंटेन्सान तो सगळे आमी स जाण जे कॉलिंग अटेन्शन घाला ते एक सेंटेन्सान तो झॅर करून उडयता. स्पीकर सर, WRD मिनिस्टर भाऊ सुभाष शिरोडकरान डिसेंबर 2025 मेरेन अशें सांगिल्लें की गोंयांत वॉटर शॉर्टेज म्हणटा ती जावची ना. हो एक स्टेटमेंट आहा तुमचो. आनी वी कॅन प्रोवायड 400 MLD ऑफ पोर्टेबल वॉटर टू द पीपल ऑफ गोवा बाय डिसेंबर 2025. स्पीकर सर, शॉर्टफॉल कसो आहा तो आज आनी फिगर्स कितें आसात ते जर पळोवंक गेले जाल्यार क्वॉन्टिटी ऑफ वॉटर रिक्वायर्ड पर डे इज 672 MLD. PWD सप्लाय करता 595, शॉर्टफॉल जाता 91 MLD. आणि एक्च्युअल शॉर्टफॉल म्हाका दिसता हायर आहा कित्याक तुमचे स्टॅटिस्टिका प्रमाणे मुर्मुगांव, सांकवाळ, वेर्णा आनी सालसेतीन वॉटर शॉर्टेजूच ना. आतां हांव सातशिन्यान येता आनी हांगा वॉटर शॉर्टेज आहा ही आमकां खबर आहा. आनी इतले टँकर मुर्मुगांव आनी सालसेतीन भोंवता कित्याक? कितें जालें तांकां? ओगी पिशें लागलां तांकां भोंवपाचें काय टँकर माफिया स्टेटीन ना म्हणून तुमी सांगूंक सोदता? स्पीकर सर, इट इज अ फॅक्ट that especially in the new areas where the PDAs have come, where development is massive, there is a tanker mafia. Speaker sir, हे जर पळोवंक गेले जाल्यार अशें दिसता
की 13% शॉर्टफॉल दाखयतात तुम्ही पूण एक्चुअल फिगर बरो हाय आहा स्पीकर सर आनी तिसवाडी बार्देज आनी पेडणे वॉटर शॉर्टफॉल आसा अबाउट इतल्या आसून पसून 250 वॉटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट इश्यू केल्ली आहा PWD शॉर्टफॉल आसतना तुम्ही सर्टिफिकेटा इश्यू करतात तालिगांव वॉटर डिमांड इज 16 MLD सप्लाय इज 12 MLD शॉर्टफॉल इज 4 MLD इतल्या आसून पसून जेनिफर मोन्सेराताचो फाल्यांचो प्रश्न स्टार इलेक्यू 13C थंय रिप्लाय आहा की देर इज नो मेजर शॉर्टेज ऑफ वॉटर फॉर द एक्झिस्टिंग कस्टमर देन हाऊ यू रेज दॅट 0 hours अँड हाऊ डीड द स्पीकर अलाव इट स्पीकर सर हे ओगीच काढली जीप लायली ताळ्याक ओगी फटाच्यो मारतात तुम्ही हांगा असली हे जावंक जायना हो सिरियस इशू स्पीकर सर फोंड्या वॉटर शॉर्टेज भरपूर आहा पयर अशें एक पेपरार न्यूज आयली की रेजिडेंट्स हॅड टू यूज अ पे टॉयलेट 1 kilometer अवे फ्रॉम देअर होम्स ही परिस्थिती फोंड्यात कितले मंत्री आहा मंत्री जाले म्हणून वॉटर शॉर्टेज वचना मंत्री सगळे आमदारच मंत्री आसात पूण कितें जाता कांय ना उदकाक पातीशेर लोक मरतात स्पीकर सर आता लोकांनी रस्ता रोको मागिल्लो आहा MGP जे BJPचे लोकल अलायन्स पार्टनर तांणी मोर्चा घालून बंद करतले म्हणून थ्रेटन केल्ले आहा पेपराचेर न्यूज आयल्या स्पीकर सर हाजेर अशें कळटा की उदकाचो डिपार्टमेंट चलना BJPचे लोक आनी MGPचे लोक पसून खुश ना सांगे केपें फेसीस 20 MLD शॉर्टफॉल एवरी डे साळावली वॉटर म्हणटा ते सांगेच्यान येता पूण इट इज यूज टू ऑगमेंट द ओपा आणि 48 MLD काले रिव्हरान तुम्ही भितर घालतात स्पीकर सर WRD एक पायपलायन घालूंक सोदता म्हैसळ डॅमाच्यान टू साळावली आणि थंय 10 MLDचो प्लांट फीड करपा खातीर तें उदक घेवंक सोदता हाजो अर्थ कितें जाता स्पीकर सर सारांश असो की लास्टाक साळावले येता तें उदक ओपान वतलें आनी आमकां उदक आशिल्लें तें आमी आमचो शॉर्टफॉल वाडटलो आनी हो कित्याक जातलो कित्याक म्हादयचें उदक बंद जावपाचें आहा स्पीकर सर आता ओव्हरहेड रिजर्वर थंय तुम्ही सांगला वारका ओल्ली बांदला म्हणून पूण कनेक्ट जावंक ना आनी म्हणटात की JCB आता पायपलायनी फोडटात स्पीकर सर फोंड्या एक प्लॉट डेव्हलपर आहा ताणें भरपूर 1 लाख क्युबिक मिटराची एक ओव्हरहेड टँक बांदली सपना टावन म्हणून 2014 बांदली 300 स्क्वेअर मीटर गिफ्ट पसून केलें पूण जावन पसून तुमी कनेक्ट करना ती स्पीकर सर अशें जेन्ना सगळें जाता आतां लिडर ऑफ ऑपोजिशनान पाड्या पयर कितें जालें तें सांगलें सो हाजो अर्थ कितें स्पीकर सर सारांश कितें की सरकार जाणा एक प्रॉब्लेम आसा म्हणून आनी सरकाराच्यान हो प्रॉब्लेम सॉल्व करूंक जायना वॉटर इज अ फायनायट रिसोर्स स्पीकर सर एंड द गव्हर्मेंट इज जगलिंग वॉटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द स्टेट टू अनदर हातून कितें जातलें दिस वील क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट इफ द पीपल लिव्हिंग अराउंड द वॉटर सोर्स सफर वॉटर स्कॅर्सिटी सांगेच्यान उदक वता आनी सांग्यार जर उदक ना त्या सांगेचे लोक म्हणटले कितें की आमकां कित्याक काय म्हणटें स्पीकर सर अशें हातून एक मिनीट इतली बेल मारनाका तुमकांय हे आहा आमी उदकाक पातीशेर जावन मरपाचे आहा स्पीकर सर माय तापला मार्चानूच आनी एप्रील उरला मे उरला स्पीकर सर हाज्या हातून अशें कळटा की सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चरान इन्वेस्ट करता पूण पेस ऑफ इम्प्लिमेंटेशन इज नॉट इन किपींग विथ द डिमांड मॅन पॉवर शॉर्टेज आहा मेंटेनन्स आनी युटिलायझेशन कमी आहा गव्हर्मेंटाचो वेस्टेजाचेर रिडक्शन करपाक कांयच फोकस ना म्हादय गेली आनी नॉर्थ गोवाक मॅसीव हीट जावपाचो आहा आतां आमचो टावन प्लॅनिंग मिनिस्टर जो एप्रुवलां दिता तो कितें करतलो तो एक टँकर सर्वीस स्टार्ट करतलो आपल्या मतदारसंघात आनी तो मतदारसंघ ओग्गी रावतलो सो आमी तो इश्यू रेज करप ना आतां आमी टँकर सर्वीस स्टार्ट करची पडली स्पीकर सर आतां साळावलेचें उदक तुमी ओपान पंप करतात आनी कितें म्हणटले की सावथ गोवा आमी सगळे गोंय एक आमी गोंयकार आमी झगडप न्ही उदका खातीर म्हणून म्हणल्यार कितें स्पीकर सर हातून एक अशें दिसता की टोटल क्वालिटी ऑफ वॉटर क्वांटिटी ऑफ वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट कॅपॅसिटी 701 MLD आहा प्रोडक्शन ऑफ वॉटर 711 डिमांड जाता 672 सप्लाय जाता 592 शॉर्टफॉल जाता 91 स्पीकर सर वेस्टेज जाता 115 तुमचो ऑफिशियल फिगर दाखयता 16% वेस्टेज म्हणून म्हाका कळटा ते भशेन सुदीन ढवळीकर PWD मिनिस्टर आसतना 24% आशिल्ली ताणें ते NRW सेल केल्ले आनी ते बरें काम करताले अंडर जायका आतां ते थंड पडला आनी आतां वेस्टेज एटलिस्ट 35% आहा स्पीकर सर सो हातून आतां हांव समरायज करता स्पीकर सर वॉटर शॉर्टेज हें करपाक आमी कितें करप मायनीचे पीट आहात स्पीकर सर एक मिनीट मायनीचे पीट आहात ते केन्ना एम्प्टी करतले मुखेलमंत्र्याक खबर आसतलें मुखेलमंत्री मायनींग मिनिस्टर
स्पीकर सर, सिजनल वॉटर आणि वॉटर इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑडिट म्हणतो जावपाक जाय. तुम्ही डेटा कलेक्शन तुमचे सारखे आसूंक जाय. तुम्ही वगीच फिगरां दितात, वगीच काडून दितात आमकां दोळ्याक उदक लावपाक. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग मॅन्डेटरी करपाक जाय. स्विमींग पूल दिल्लीवाल्या खातीर घालून जावचें ना, तेन्ना आमचे उदकाक पासिशन आसतले. स्पीकर सर आयक, पब्लीक आणि प्रायव्हेट वॉटर स्प्रिंग आणि वॉटर रिसोर्स तुवें नोटिफाय करचे पडटले. पब्लीक अवेअरनेस कॅम्पेन करची पडटली आणि नॉन एसेन्शियल यूज म्हणटा ते उदकाचे जे आहा ताचेर रिस्ट्रिक्शनां घालची पडटली, एस्पेशली ड्युरींग द समर सिजन. स्पीकर सर, हाजेर ही आमचे प्रश्न आहा उत्तरां येवपाक जाय सारकी. ठीक आहे सर, हे उदका प्रॉब्लम आमची कॉन्स्टिट्युन्सी कांय वर्सां हे प्रॉब्लम आसूना, थोडे प्लेसीन हाडलोले, पण आतां मॅक्झिमम उदकाचे प्रॉब्लम जाला. प्रेशर एक सायडीन आनी उदकूय येयना. आख्खे आमचे बाराडी जावं आमचे सांजे दिगारपल्ली सगळे उदका प्रॉब्लम आहा. आनी सांगलें जाल्यार डिपार्टमेंटाक गेले जाल्यार आमचो एक जेई आहा पूण 8 पंचायत चयता, तें ताका मॅनपावर थिंगा उणो आहा. आनी ते भाशेन तो म्हणटा जाल्यार नाल्यार तुमी एक साम टँक घाले, साम टँक आनी एक पंप लाय आनी एक ओवरहेड टँक घाले म्हणटा. पूण तें घायलें जाल्यार पासून थिंग उदक सकयल तरी उदक पावपाक जाय, त्या पासून उदक पावना. इतलो एक्सपेंडिचर करूनय हें उदक पावना थिंगा. सो हांव मागता ही आमची पायपलायनूय चेंज जावपाक जाय आनी प्रेशर वाडपाक जाय. थँक्यू. Honourable Speaker, I'm surprised with the reply. The reply in Mulla, in the state of Goa, all the areas are provided with potable water supply and there is no acute water shortage except during maintenance works taken up in case of pipe breakages, mostly caused due to ongoing works, etc. First thing is, I don't know who has given this information, की आम्ही जाणात की लोक बोवाड करता 15 मिनटांपासून उदक येना आणि उदक दिसाक पासून येना. I want these engineers who have given the reply to the Honorable Chief Minister to come there with me to the site and stand in front of the people and hear what is going on. Officer Bosu actually replied, this is completely wrong. We are standing here, all 6 of us and the 7 opposition. Now Michael Lobo also wants to speak about it, again because there is poor wattage and no water which is being made available to our people. The first thing which I want to say is even 15 minutes we don't get water. There is no staff which is available. We need a staff which has to have a team of a plumber, plumbing helpers, valve operator, supervisor and laborer. एक काम करून घ्या जाल्यार सगळे वयतात आनी मागीर दुसरे एरिया कांय हें करपाक मेळना तांकां. आमगे पायपलायन पासून आहा ते दे आर व्हेरी ओल्ड. We have made request for replacement of the pipeline. I think you have just signed the file today. But if that file had cleared 1 year, 2 years back, instead of been waiting like this, I think we could have got the works done faster. Timings have been done to balance the water. This is because we are having the problem. We have overhead tanks which are not being utilized. Please understand this. Overhead tank kelle, and there are at least about 3 to 4 overhead tanks. They will solve the problems. New developments are being allowed. आता permission दितात new bungalows घालपाक with swimming pools. We have great objection to the swimming pools coming up. They म्हणतात you make arrangements for your own water, but they are actually using water from the PWD water source. How are you controlling that? They are not bringing water from the river. They are not bringing water from the sea. They are using the same water from the PWD water. की जाता Honorable Speaker पळय, एक हाऊसिंग कॉम्प्लेक्स आसा थंय संप आसा, ते संपाक बोतात आमगे लोकांक मेळना उदक आणि मागीर ते मागीर ओवरहेड टँकां पंप करतात, स्विमींग पुलान घातात आणि आमगे लोक अजून नाका ना उदक. वी आर द मूळ गोंयकार हू आर देयर. दीज आर न्यू पीपल हू आर कमिंग. आवर पीपल आर नॉट गेटिंग वॉटर, बट द न्यू colonies are getting the water supply uninterrupted 24/7 and we are just dying. One last thing I want. The Gram Sabhas also have taken resolutions about these multi-complexes with the swimming pools. I think the government needs to wake up to this situation and take this very seriously. Secretary Costa. Speaker sir, my entire constituency is facing severe water problems. Speaker sir, I'll just give you a brief. Kepe Madhar Sangha almost 16 to 17 MLD water requirement every day, and what we are getting is almost 12. 4 MLD आमकां शॉर्टा. स्पीकर सर, आतां इशू म्हळ्यार असो, आमकां मॅक्झिमम इन बारशे, खोला, मोरपिल्ला, आवर पीपल आर युजींग स्प्रिंग वॉटर, आनी स्प्रिंग वॉटर उजार कोरून
तांकां तेवूय बिलाचेर म्हाका दिसता सारको उदक येना मिटर गुंटा आनी तांकां हजारांनी बिल येता आय जस्ट वॉन्ट एश्युरन्स टुडे बिफोर आय वायंड अप फ्रॉम द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ही बिलां तांकां येताय ती 5 दिसांनी तांकां नोटीस दिला डिस्कनेक्ट कोतो म्हूण आनी तें उदक खंयच्या तुंगे न्हू इट इज फ्रॉम द स्प्रिंग बिफोर दिस यू प्लीज गिव एन एश्युरन्स स्पीकर सर आतां इशू आसा हे स्प्रिंग वॉटर जे येता शॉर्टफॉल आहा ते जालेंच ताका फिल्ट्रेशन सिस्टम कांय ना लोक बरना आता मॅक्झिमम इन खोला बारशे हिंगा किडनी इश्यू जाय किडनी फेलियर जाय हे तुमी करपाक सोदनाय स्पीकर सर तुवें तरी समज तरी आमगेल्या हिंगा खोला काजूमोळ कुडय तर थिंग गेल्यार 1 crore 80 lakhsanची ही एक फायल पेंडिंग आहा स्पीकर सर आय एम रिक्वेस्टिंग द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जस्ट सी ऑन प्रायोरिटी यू क्लियर दीस फायल कित्याक तांकां ते कुडय आमगे एक स्प्रिंग आहा थिंगसोन ते आगोंदा खोला सगळे वाटरां उदक हे प्रॉब्लम सॉल्व जातलो इफ यू जस्ट क्लियर दीस फायल 1 crore 80 lakhs हे मातशें करून घे स्पीकर सर आतां इशू म्हणल्यार हो मेन इशू ऑफ फिल्ट्रेशनाचो जस्ट सी दिस वॉटर फिल्ट्रेशन सिस्टम इन बारशे मोरपिल्ले आनी कोला यू जस्ट सॉर्ट इट आउट हांव चड उलयना बट द बॉटम लायन इज वी डोंट हॅव वॉटर इट हॅज टू बी सॉर्टेड आउट एट एनी कॉस्ट चीफ मिनिस्टर तुम्ही रिप्लाय करत स्पीकर सर अरे जॉईंट आसा अरे ते जॉईंट आसा इतले सगळे जाण आसा ना ना हांव अलाव करचो ना नो ताका लागून स्पीकर सर कोणाकूच अलाव करचो ना कॉलिंग एट जॉईंट आसा जॉईंट डिस्कस जाले 20-25 मिनिटां दिवचो ना आनी मुख्यमंत्री स्पीकर सर मायकल लोक दिलो स्पीकर सर तुम्ही मायकल लोक अरे दिवं ना स्पीकर सर एक्चुअली आयचे कॉलिंग अटेन्शन शॉर्टेज ऑफ वॉटर ह्या विशयाचेर आशिल्लें आनी अपोजिशन लिडरांनी अलायन्स सगळ्या जाणांनी एकत्र मेळावूय केल्लें आनी ताचें डिस्कशन जावचें हे हाजे खातीर म्हणजे हावजान डिस्कशनाचेर जावप गरजेचें आसा हावजान डिस्कशन जाता आसतना वेगवेगळ्या जाणांनी वेगवेगळे इश्यूज रेज केले आमची डिमांड कितली आसा तर एट प्रेझेंट कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज हांवें कुंकळीची सांगले इट इज टोटल 695 MLD ही आमची रिक्वायरमेंट आमी 632 अप्रॉक्सिमेटली 50 MLD उदक शॉर्टेज आसा हांव मान्य करता उदक कंप्लिटली मेळत ना अशें स्पीकर सर जायना उदक 4 दीस ना जाल्यार हांव मान्य करता ना जाल्लें मदीं परवरी बी 4 दीस उदीक शॉर्टेज आशिल्ली तेन्ना तिराळीचो कालवो जो आसा पळय न्ही तिराळीचो कालवोच फुटलेलो आतां प्रत्येक कडेन म्हणजे आमी ज्या मेन वॉटर सोर्सीस आसा पळय न्ही थंयच्यान उदक हाडून ज्या जाग्यार वॉटर फिल्टर करता थंयसर जर मेन कालवत जर फुटत जाल्यार हे प्रॉब्लेम क्रिएट जाता स्पीकर सर जेन्ना जेन्ना मेन लायन म्हणजे स्टेटीत सगळी कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्क रोड आसतले अंडरग्राउंड केबलिंग आसतले नेटवर्क केबल आसतले बाकीची पायपलायन्स हे घालता आसतना पायपलायन फुटल्या उपरांत देड आनी एकदां फुटले काय 1.5 ते 2 दीस उदक डिस्टर्ब जाता उदक येना सरकाराची प्रायोरिटी आसा की सगळी कडेन मिनिमम टू मिनिमम 4 वरां तरी उदीक दिवचें आनी तेच्या खातीर आमी कंटिन्युअसली प्रयत्न करता आतां उलयता आसतना बाकीच्या सगळ्या जाणांनी जे सगळें सांगलें पळय न्ही तितून हांव मुद्दामून म्हणजे आमी सर्वे करूंक ना न्ही आमी अलॉंग विथ द नॅशनल वॉटर मिशन आमी ताचो पुराय सर्वे केला म्हणजे मायनींग पिठाचेर बाब विजय सरदेसाय उलयतालो मायनींग पिठांनी कितलें उदक आसा तें कशें वापरपाचें हाजोय सर्वे केला म्हणजे इन शॉर्ट इरिगेशना पर्पजा खातीर तिराळीच्यान येवपी उदक हें इरिगेशनाक तशेंच मायनींग पिठांतलें उदक इरिगेशनाक वापरपाक ऑलरेडी सुरवात केलें नॉट ओन्ली द मायनींग पीठ म्हणजे आसलेल्यो 11 रिवरां पैकी 9 रिवर कश्यो यूज करपाक येतल्यो आसलेली लेक कशी रिज्युनेट करपाक येतली आनी आसलेले बाकीचे वॉटर रिसोर्सीस सगळे A to Z सगळे जे आसा पळय न्ही हे पयले फावटी म्हणजे ऑन रिकॉर्ड सगळे घेतल्या आनी ते नोटिफाय केल्यात म्हणजे अशा पद्दतीचे ते कॉपी धाडून दिता कॉपी दिवपाक लाय ओके सगळ्या कॉपी दिता म्हणजे तूं पळोवपाकूय मेळटलें आनी जेणे करून आमी हाजो जो प्लॅन जो तयार केला पळय न्ही म्हणजे आय एम कॉंग्रेच्युलेटींग माय WRD मिनिस्टर मिस्टर सुभाष शिरोडकर अलॉंग विथ हिज एंटायर टीम ऑफ द म्हणजे मिनिस्ट्री ऑफ द जलशक्ती त्याच बरोबर डिपार्टमेंट ऑफ द वॉटर रिसोर्सीस आमच्या कडेन आमचे इंजिनियरींग कॉलेज हांच्यानी आमच्या बरोबर गोवा कॉलेज ऑफ इंजिनियरींग ते आशिल्ले बरोबर ओके हांच्या पुराय डिपार्टमेंटात सगळ्यांनी मेळून काम केलां डिपार्टमेंट ऑफ द सिव्हिल इंजिनियरींग फ्रॉम द बेंगलोर युनिवर्सिटी ह्या सगळ्यांनी मेळून पुराय गोंयांतले
हेच न्ही, हाज्या बरोबर आमी प्रत्येक जो आमचो वॉटर लेक आहा पळय ताका QR कोडिंग केला. म्हणजे तुम्ही QR कोड तो स्कॅन जर करीत ते दुसरे बूक आसा. हितूंतले QR कोड जर स्कॅन केलो न्ही जाल्यार एक्झॅक्टली तेजो ट्रॅक जातले तो कितलो एरिया कितलो आसा, लोकेशन खंय आसा आनी कितले. म्हणजे इन फ्युचर जर कोणी तळी पुरोवपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार सुद्दां म्हणजे तांचेर केस घालपा खातीर कारण नोटिफाय केल्ले वॉटर बॉडीज जी आहा ती पुरोवपाक मेळना. दुसरी गजाल आमी म्हणटाचे आसा वॉटर हार्वेस्टिंग करपाची स्कीम ऑलरेडी आमी इम्प्लिमेंट केला. वॉटर हार्वेस्टिंग करपा खातीर गव्हर्मेंटाच्या वतींतल्यान सगळे जे आसा पळय न्हू हे आमी सबसिडीज ही खूब मोठ्या प्रमाणात दिता. तिसरी गजाल आतां आमी इंडस्ट्रियल इस्टेटान रॉ वॉटर दिवपा खातीर सुरवात केल्या. पयलीं इंडस्ट्रियल इस्टेटान सेम म्हणजे आमी सेम PWDचेंच उदक जें दिताले पळय न्ही सेपरेट केलें. आतां वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटीन आसतलें किंवा सगळ्या इंडस्ट्रियल इस्टेटींनी आमी रॉ वॉटर दिवपाक सुरवात केला. तूं जे खोला सांगलें पळय न्ही तशें आमी सिस्टम खूब कडेन एक्चुली थंयसलेच स्प्रिंग वॉटर काडप प्युरिफाय करप आनी तेच लोकांक दिवप. तुजी फायल हांव पळयता, हांव हाडपाक लायता आनी ती करूंक लायता आनी बिलाय कितें आसा पळय न्ही जाल्यार ती चॅक करूंक लायता. बट ताका वॉटर फिल्टर बसोवपाक लायता. प्रत्येक कडलें जें आहा पळय न्ही प्युरिफायड करूनच उदक लोकांक दिवचें हें म्हाजें मत आसा आनी प्युरिफायड करूनच दितात. तशी सिस्टम म्हाजें तर म्हणणें आसा की आमदारांनी ज्या जाग्याचेर आपलो टेल एंड आसा म्हणजे म्हाज्याय मतदारसंघात माय भांबय वार्ड इज टेल एंड म्हणजे गांजेच्यान उदीक येता ताका लागून टेल एंड आनी हेवटेन पाडोशीच्यान उदीक येता ताका टेल एंड. टेल एंडाक प्रॉब्लेम उरता, ताका उदक ऑलमोस्ट रातचें मेळटा एकदां. ताजेर कितें तरी सोल्युशन काडप म्हणजे थंयसलो वॉटर रिजर्वायर जो आसा पळय न्ही किंवा वॉटर बॉडीज ही रिकवर करून वॉटर फिल्टर बसून दिवप. म्हादईच्या उदकाचेर जें म्हटलें पळय न्ही पयले फावटी म्हादईचें उदक हें गांजा आमी बराज घालून जवळपास तें उदक हें सेव करून यूज करपा खातीर खूब मोठ्या प्रमाणात सुरवात केल्या. पयलीं बाराज थंयसर खूब ल्हान आशिल्ली. इवन जो फोंडा तालुका आनी दिवचल तालुका म्हणजे सांखळी मतदारसंघ ह्या दोनाय खातीर आत्तां रिसेंटली आमी हाजो जर टोटल एस्टिमेट पळयत जाल्यार जवळपास आमी 248 MLD उदक हे आमी नवीन उदक जें आसा पळय न्ही सोर्स हाज्या फुडें तयार जातली. आमी तें उदक इतक्या मोठ्या प्रमाणात हाजे घेवपाक लागला. फुडल्या एक्चुली हें काम सगळें तशें डिसेंबर 2025 ते मे 2026 पर्यंत आमकां एडिशनल 248 MLD उदक हे मे 2026 पर्यंत आमी लोकांक दिवपाक शकतले. म्हणून आत्तां थोडीशी शॉर्टेज स्पेशली एप्रील मे म्हयन्यान जाता पळय न्ही ती इन फ्युचर तशा पद्दतीची शॉर्टेज ही जावची ना. म्हणजे ताकाच लागून प्रत्येक कडेन 270 MLD वॉटर फॉर द बार्देज आनी पेडण्या रॉ उदक आमी खूब मोठ्या प्रमाणात दिवपाक शकतले. म्हणजे बराज फॉर द रॉ वॉटर पंपिंग स्टेशन 350 crores अँड डेडिकेटेड पायपलायन फ्रॉम द आमटणे टू गिरी हाच्या खातीर 475 crores ऑफ रुपीज आमी स्पेंड करता. 70 तालुक्यान एप्रॉक्सिमेटली 20 crores ऑफ रुपीज आमी स्पेंड करता. ओके, फोंडा आनी शिरोड्या मेळून आमी 60 MLD वॉटर सप्लाय फ्रॉम द जुवारी रिवर एट मिराबाग सावर्डे हांगासर आमी 250 crores ऑफ रुपीज स्पेंड करता. वास्को, केपें, मार्मागो आनी वेर्ना कुंकळीम IDC 60 MLD वॉटर 160 crores ऑफ रुपीज आमी स्पेंड करता. धारबांदोडा उजगांव ह्या युटिलायझेशन ऑफ द अबंडंट फ्रॉम वॉटर फ्रॉम द मायनिंग पीट ताचोय आमी प्लॅन रेडी केला विच इज एप्रॉक्सिमेटली ताचो अजून एस्टिमेट रेडी जावना. आनी 130 MLD रॉ वॉटर फ्रॉम द एट तिसवाडी आनी फोंडा हेच्या खातीर गांजे घातलेलो 60 MLD चे रॉ वॉटर जे आहा पळय ते आमी लिफ्ट करता. हे सगळें आमचे फ्युचर प्लॅनिंग हे ऑलरेडी आमी तयार केला. त्या खातीर आत्तां आसलेली वॉटर शॉर्टेज ही टेम्पररी आसा परत एकदा सांगता. बट तूं जशें बाकीच्यो गजालीचेर सगळो एक्सप्लेन करता आसतना वेगवेगळ्यो गजाली ज्यो सांगल्यो पळय न्ही ताजेर हांव मुद्दामून वॉटर टँकरचेर विजय सरदेसाय उलयलो. वॉटर टँकर तुज्या सालसेतीन नील आसा, मार्मागोवान नील आसा, पेडण्यान नील आसा. हांव परत एकदा आमी पेमेंट करिना न्ही की वॉटर टँकर वॉटर डिपार्टमेंट पेमेंट करिना. डिपार्टमेंटा कडेन ह्या तालुक्यांनी टँकरी ना आसा खंय त्यो सांगता तुका हांव. 70 तालुक्यान 9 टँकरी चलता. आमच्या कडेन तिसवाडी आनी फोंडा तालुक्यान 7 टँकरी चलता. ओके, सांखळे 2 टँकरी चलता. काणकोणान 8 टँकरी चलता. सांग्यार 1, सावर्ड्या 1, केप्यान 3 टँकरी चलता. आमी प्रायवेट चलता आसतल्यो. आतां एकूच मिनीट स्पीकर सर, आमी वॉटर टँकर्स आमच्या कडेन आतां रजिस्टर्ड करपाक लायल्या
विदाउट म्हणजे PWDच्या वॉटर सप्लाय कडे हेन्स फुडें जी टँकर रजिस्टर्ड ना आता कंप्लीट प्रायव्हेट स्पीकर सर या थोड्या जणांनी आमच्याकडली एनओसी घेयनासतूच प्लांट बीन मागीर आतां कितें येता आतां येता उदक स्पीकर सर हे जे विला बांधतात आणि बाकीच्या पयलीं हेंच्यांनी आमचे कडे आमी तांकां एनओसी दिवंक ना आणि त्यांच्यानी आमची एनओसी घेवंक ना तांच्यांनी बरोवन दिला आमी प्रायव्हेट ना ते उदक दिल्लीच्यान हाडटा इम्पोर्ट करता ते हांव दिल्लीच्यान हाडटा म्हणना इशू तो आहा आमचे उदक गोंयचे उदक पितात ते चोरतात ते उदक हो इशू स्पीकर सर पयले फावटी माझ्या सरकारान तो जे उदीक चोरता म्हणटा पळय न्ही पयले फावटी जे आपले पंपिंग करून उदक सकयल्यान काडटाले म्हणजे बोरवेलांतल्यान उदक काडटाले पळय त्यो सगळ्यो सील केल्यो तांकां 50,000 फायन मारली आणि हेन्स फोर्थ उरलेले जे तेंच्यांनी उदक पंपिंग करून काडटा पळय त्या सगळ्या जाणांक फायन मारतले आणि कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ द बोरवेल हे आमच्या सरकारान कंपल्सरी केला टँकर ज्यो चलता फॉर प्रायव्हेट ऑल्सो तांच्यांनी रजिस्टर करचे पडटले जो रॉ वॉटर काडून विकता म्हणजे पंपिंग करून विकता त्यांनी बी आपलो पंपिंग स्टेशनूय रजिस्टर करचे पडटले ताजे बिल पेमेंट करचे पडटा आमकां आणि टँकर रजिस्टर करचे पडटा विदाउट जे आसा पळय न्ही तितक्या सगळ्या जाणांचेर आमी एक्शन घेवपाक सुरवात केला पयले फावटी म्हणजे इन कोलॅबोरेशन WRD आणि PWD वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट कंबायनली एकी कडेन येवन ही सिस्टम जाग्यार उडयल्या म्हाका खात्री आसा स्पीकर सर येता त्या काही दिसांनी म्हणजे म्हाका दिसता की आमी उदक जे आसा पळय न्ही हांव 24/7 म्हणना परत एकदा सांगता 4 hours पर डे जे आसा पळय न्ही सगळ्या जाणांक उदक पोर्टेबल उदक आमी दिवपाक शकतले हांव इतकें सांगता आणि माझी आता मुखेलमंत्री नॉन रेव्हेन्यू वॉटर पडा हे सेल ती रिएक्टिवेट करू जाय सेम नॉन रेव्हेन्यू वॉटर पड सेलाले सुदीन दवलीकरान केलें ते रिएक्टिवेट कर नॉन रेव्हेन्यू वॉटर लीड्स टू 40% ऑफ द लिकेजेस that cell has to be reactivated, staff has to be taught. आणि ते तू सदां ते मागीर हेजेर वयले ते मेगा प्रोजेक्ट बी पळय कॅरिंग कॅपॅसिटी तेजे कांय उलयना तू वाडोत आसा कॅरिंग कॅपॅसिटी म्हणा जा मरे तू जाली 2 वर्सां मागीर ते करूं जाय न्हू सारकी कर मग तू सांगले मरे तुका आनी कशें तुका एकट्याकूच तरी एश्युरन्स दिला आता ते बिल ना फिल्टर हे जे स्प्रिंग आणि ना बोरवेल आणि तेका फिल्ट्रेशन सिस्टम घाल पण तेका डिस्कनेक्ट कोणाक फायल काडटा डिस्कनेक्ट कोणाक आय वॉन्ट डिस्कनेक्ट कोणाक तेगे उदक डॉक्टर दिव्या राणे रिंगा उदक तू पयशे घेता बिस्ते बिकॉज सर ते माझे सेल फिल्टर सिस्टम ओके सेल रे माझे रिएक्टिवेट कर आणि बिल माझे डिस्कनेक्ट ती कोणाक आलो पुढे विधेयकात अनुमती माननीय राज्यपालान विधेयकात दिल्ली अनुमती सचिवान सभागृहात कळवली. Sir, I lay on the table the assent of the Honorable Governor to the bills. कामगार सल्लागार समितीचा अहवाल सादर करप. माननीय मुख्यमंत्र्यांनी कामगार सल्लागार समितीचा दुसरो अहवाल 2025 सादर करचो. Sir, I rise to present the second report of the Business Advisory Committee. आता हो प्रस्ताव सभागृहाच्या मतदान करता. बिकॉज सर हिंदी BSc हिंदी माझे चेक कोण दिनो आसा रे सगळे हा ते चुयपा जाय येस सारखेच होय माझी ती बाय पयली स्पीकर सर आता हे म्हाका दिसता आमी फोकाण करपा येयले जाल्यार खबर ना आता तुगेलो व्हिडिओ आहा गेल ते पुसा तुवें सांगिल्लें मुखेलमंत्री आशिल्लो आसनाका हिंगा सांगलोलें की BSc रिपोर्ट जेन्ना BSc मिटींग जाता त्या वेळार आमगेली ऑब्जेक्शन रिकॉर्ड जावपाक जाय म्हणून तुवें गेल ते पुसा म्हणलें की हांवें ती लेटर दिवं ना ती लेटर तूच मुखार ते दिसा दिली एक मिनट एक गजाल यू आर द कस्टोडियन ऑफ द हाऊस एक गजाल मान्य विरोधी पक्ष नेते आम्ही समजून घेवपाक जाय म्हाका दिसता रूल आम्ही समजून घेवपाक जाय आज पर्यंत अशा प्रकारची प्रेसिडेंट केन्नाच जावंक ना बिकॉज सर आय विल गिव यू अ BSc रिपोर्ट विथ द लेटर हॅज बीन रिकॉर्डेड अंडर यू दिला ते बरोबर आसा पण ते रिकॉर्ड करप रिकॉर्ड जाला इव्हन माझ्या माहितीनुसार लोकसभेक सुद्धा तसो प्रकारचा विषय तुवें केला आय विल ब्रिंग इट अँड गिव इट टू यू ना गेल ते पुसा तुवें म्हणटा ऑब्जेक्शन तो मॉनिटर कोणे हांव घेवन पयले जावना BSc चे तुगे लेटर पॅन्डो घालचे न्ही
नवीन पॅनल घालतली आता हा प्रस्ताव सभागृहाच्या मतदान घालता जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें सर आय मूड पहिले मूव करपाक जाय न्ही हा मोग करपाक जाय सर आय मूव द हाऊस टू एग्री विथ द सेकंड रिपोर्ट ऑफ द बिझनेस एडवायझरी कमिटी आता हो प्रस्ताव सभागृहाच्या मतदान घालता जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हय जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें ना हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें प्रस्ताव मंजूर जालो माननीय मंत्री आर एक्स सिगेराम नेम स्थगित करपाचो प्रस्ताव म्हणतो Yes, sir. I seek the leave of the House to move the motion under Rule 306 to suspend Rule 21, 31 and 156. थाराव सभागृहात मांडलो आसा जेका मान्य आसा तांणी मानत Sir, under Rule 306, I move a motion that Rule 21, 31 and 156 of the Rule of Procedure and Conduct of Business of Goa Legislative Assembly be suspended for this session. जेका मान्य आसा तांणी हय म्हणचें हय जेका मान्य ना तांणी ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें थाराव विचारांत घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जालात नेम 21, 31 आनी 156 ह्या सत्राक घातल्यात सरकारी विधेयक म्हणत कन्सिडरेशनान घेतला न्ही झालं पास फास्ट एक घेतला म्हणल्यार तुमी आत्तां उतरां आयका तुमची हांव कोंकणी सारकी जाणा हय अंडर कन्सिडरेशन तें स्पीकर सर हे परते परते सस्पेन्शन ऑफ रूल जे करतात तो कित्या खातीर करता हे म्हाका एक सदनाचो मेंबर 3 टायम MLA म्हणून कळपा जाय ही नवीच प्रथा आयल्या एवरी सेशन तुमी रूल सस्पेंड करतात कित्या खातीर करप तें रूल केले कित्याक ते रूल काडून उजो लावया ते रुलाक हे म्हाका कांय समजना हांगा खंयचोच प्रेसिडेंट वापरनात सारके स्पीकर सर हे 3 दीस डिस्कशन गरजेचें आसता हे राज्यसभा हँडबुकान घाल्लें आहा नाजाल्यार तुमचे बाप तानावडे वचून विचारा म्हणजे हांवें कॉपी काडून हाडले आतां तुजे कॉल एंड सगदरान सारके स्पेसिफीक बरयल्लें आहा की 3 दीस डिस्कशन जावंकूच जाय आनी ते सेशनान जावंक जाय म्हणून म्हळ्यार कितें जे सेशनान गव्हर्नर भाशण दिता अभिभाशण करता आपलें तेच सेशनान हे डिस्कशन जावंक जाय म्हणून हे कसलेच कायदे गोंयाक कित्याक एप्लिकेबल ना आनी अशें कितें जालां आतां खंयचे कोवीड जाला कितें व्हडलो कितें अपघात जाला की रूल सस्पेंड करतात गेले खेपे रूल सस्पेंड हे खेपे रूल सस्पेंड मागीर कित्याक हे लिपता कित्याक तुमी हे कलर पळयलो जाल्यार 33 आहा तुमचे बरोबर कोणाक भिता स्पीकर जर कळपा जाय काय हे भितर सगळें हें जालां कितें म्हणटात खतखतें तुमचें उतर हें खतखतें म्हणटा तो हें न्ही हा तो पेपर हें कितें फेसबुकार तें खतखतें न्ही हें तुमी म्हणिल्लें उतर हांव म्हणटा खतखतें जालां काय म्हण की इतले तुमी भितात की एवरी टायम यू हॅव टू मूव द आनी एक मिनिट स्पीकर सर फुडले फावटी गव्हर्नर एड्रेस त्या सेशनानूच घेता आणि 3 दीस घेता ना आनी बजेट जे प्रेझेंट करता ताजे डिमांड तेच सेशनान जावंक जाय बजेट आतां प्रेझेंट करता आनी 6 म्हयन्यांनी डिमांड सर फुडले बजेट मांडटले पळय न्हू तेन्नाच आमी क्लियर आसा की फुडले बजेट जे आहा पळय त्याच सेशनान आमी हे रिकॉर्ड जावपा जाय हे रिकॉर्ड करा कितें ना बीएससी रिकॉर्ड करून दवरले आतां स्पीकर सर बीएससीचे भितर एक प्रथा बीएससीची अशी आहा की कॅबिनेट मे डिसाइड द नंबर ऑफ डेज दॅट द बीएससी हॅज टू से की बाबा इतले म्हणून तुम्ही मदींच म्हणटा रूल सस्पेंड म्हणून बीएससीन सांगिल्ले रूल सस्पेंड करता म्हणून सांगून आसले सो हे बसना हे शिता फुडें मीट जाता एक हाजे फुडें एक प्रथा घाली गव्हर्नर्स एड्रेस जाता तेच हातून रिप्लाय टू गव्हर्नर्स एड्रेस जावपाक जाय सेशन कॅलेंडर करचे एन्युअल कॅलेंडर की हे दिसा इतली सेशनां जातली पयलींच गोंय न्ही खूब जाण आमचे दुबय बिबय भोंवतात बाबा आतां बाबा गोविंद गावडे पुर्तुगालाक वचून आयला म्हाका कोण वचपाचो आहा बाकाल्या खावपाक लेट देम फिक्स इट न्हू कॅलेंडर जावं न्ही मरे पयलींच पळोवन न्ही मरे नथींग बॅड अबाउट इट स्पीकर सर खंय हांवूय फाल्यां वचूंक शकता पण एटलिस्ट पळोवनी मरे केन्ना वतले केन्ना तें तुमचें कांय ना जाता हवे बरोबर वता राम भरोसे सरकार विधेयका म्हणत आता मुख्यमंत्र्यान गोवा गुड सर्व्हिस टॅक्स दुरुस्ती विधेयक 2025 सभागृहात दाखल करपाचो प्रस्ताव म्हणतो Sir, I request leave to move a motion to introduce the Goa Goods and Service Tax
Second Amended Bill 2025. प्रश्न असो आसा द गोवा गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स दुरुस्ती विधेयक 2025 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हय जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात आतां मुख्यान विधेयक मांडचें Sir, I introduce the Goa Goods and Service Tax, Second Amended Bill 2025. द गोवा गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स दुरुस्ती विधेयक 2025 मांडला द गोवा स्टेट रिसर्च फाउंडेशन विधेयक 2025 आता मुख्यमंत्री द गोवा स्टेट रिसर्च फाउंडेशन विधेयक 2025 सभागृहात सादर करपाचो प्रस्ताव मांडचो Sir, I request leave to move the motion to introduce the Goa State Research Foundation Amended Bill 2025. प्रश्न असा आता गोवा स्टेट रिसर्च फाउंडेशन विधेयक 2025 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हय जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात आतां मुख्याचें विधेयक मांडचें Sir, I introduce the Goa State Research Foundation Amended Bill 2025. तर गोवा स्टेट रिसर्च फाउंडेशन विधेयक 2025 मांडला द गोवा प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीज अमेंडमेंट बिल विधेयक 2025 आता मुख्यमंत्र्यान द गोवा प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीज विधेयक 2025 सभागृहात सादर करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडलो Sir, I request leave to move the motion to introduce the Goa Private University Amended Bill 2025. प्रश्न असा द गोवा स्टेट प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी अमेंडमेंट विधेयक 2025 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हय जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात मान्य मुख्यान विधेयक मांडचें Sir, I introduce the Goa Private University Amended Bill 2025. गोवा प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी अमेंडमेंट विधेयक 2025 मांडला द गोवा आउटडोर ॲडव्हर्टाइजमेंट रेग्युलेशन कंट्रोल बिल 2025 आता मुख्यमंत्री गोवा आउटडोर इन्व्हेस्टमेंट बिल विधेयक 2024 सभागृहात सादर करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो Sir, I request leave to move the motion to introduce the Goa Outdoor Advertisement Regulation and Control Bill 2025. द प्रश्न असो आसा द गोवा आउटडोर ॲडव्हर्टाइजमेंट विधेयक 2025 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें मान्य मुख्यान विधेयक मांडचें Sir, I introduce the Goa Outdoor Advertisement Regulation and Control Bill 2025. द गोवा आउटडोर ॲडव्हर्टाइजमेंट रेग्युलेशन विधेयक 2025 मांडलात द गोवा होमिओपॅथिक कासोसील विधेयक 2025 आता भलायकी मंत्री मंत्र्यान द गोवा होमिओपॅथिक कासोसील बिल 2025 सभागृहात सादर करपाचो प्रस्ताव मांडचो Sir, I request leave to move the motion to introduce the Goa Homeopathic Council Amendment Bill 2025. प्रश्न असा आता गोवा होमिओपॅथिक काउन्सिल विधेयक 2025 मांडपाक ती दिवची काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हय जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात मान्य मुख्यान मांडचें Sir, I introduce the Goa Homeopathic Council Amended Bill 2025. द गोवा होमिओपॅथिक काउन्सिल विधेयक 2025 मांडला द गोवा पंचायत राज विधेयक 2025 आता पंचायत राज द गोवा पंचायत राज अमेंडमेंट विधेयक 2025 सभागृहात दाखल करपाचो प्रस्ताव मांडचो Because I request leave to move the motion to introduce the Goa Panchayati Raj Amendment Bill 2025. प्रश्न असो आसा द गोवा पंचायत राज अमेंडमेंट विधेयक 2025 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हय जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां विधेयकाक मांडपाक अनुमती दिल्यात मंत्र्या विधेयक मांडचें Sir, I introduce the Goa Panchayati Raj Amendment Bill 2025. द गोवा पंचायत राज अमेंडमेंट विधेयक 2025 मांडलात the employment exchange notification for the vacancies Goa Amendment Bill 2025 आता श्रम आणि रोजगार मंत्र्यान द गोवा employment exchange notification bill
2025 सभागांत सादर करपाचो प्रस्ताव म्हणचो. Sir, I request Yes. leave to move the motion to introduce the employment exchange compulsory notification of vacancies, Goa Amendment Bill 2025. प्रश्न असो आसा द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कंपल्सरी नोटिफिकेशन वेकन्सीज बिल अमेंडमेंट बिल 2025 मानपाक अनुमती दिवची काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हें म्हणचें. Yeah. हय जेका मान्य ना ताणें. Honorable Speaker, I have to say Yes. something on introduction. This is an amendment which is sought to be made to employment exchange, which is a central law. The central law already has a provision where you have the power to notify private entities, private companies, establishments to notify their vacancies. So we are doing that. It's already there. Under section 4 it is there, No, notification. now we are increasing. Please wait, please wait. Enhancing the passing. Under section enhancing the fees. No, I'm not on passing, I'm here on introduction, because this is a central act. You are going to override a central act, which is not possible under Article 254 of the Constitution. So here, you are bringing an amendment to a central act, and here the provision is already there. If you give them a notification that before you fill up the vacancy, you notify to the employment exchange. This is what you're exactly covering, whether you have a job We are fair or enhancing- whatever. We are enhancing the Please wait. Even your enhancement of your fees, when there is already a penalty provided, you are contradicting the central act, which means you are going contrary to Article 254 hits you. I think we have a legal thing for that. You can't bring this amendment like this, which will be directly in conflict with the central act. What you can do is just notify it. You notify that, don't have to bring this amendment. There are penalties. You can discuss this thing, I think, when we are passing the bill. Passing is different. Introduction is your foundation, because this is your jurisdiction. If you don't have the power, you can't bring it into the house. I think we already have a legal opinion for this. No, I don't know. No matter, We not have- examined from that point. passing. We have, The stage crosses. Central कायदो state government amend करून जायना. आणि आसा आता provision. when consideration is coming, that's the time you can, I think you can. That is on merits, that's different. Where there should be that much less is on merits. It is introduction. It is introduction, we'll discuss during the passing. Yes. प्रश्न असो आसा दी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कंपल्सरी नोटिफिकेशन ऑफ वेकन्सीज गोवा अमेंडमेंट बिल 2025 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, विधेयकाक मांडपाक अनुमती दिल्यात. माननीय मुख्यमंत्री. Sir, I introduce the employment exchange compulsory notification of vacancies, Goa Amendment Bill 2025. The employment exchange compulsory notification of vacancies, the Goa Amendment Bill 2025 मांडलात. माननीय राज्यपालांच्या अभिभाषणाचे उपकार मानपाचो प्रस्ताव मांडचे. प्रवीण शेट. Sir, I wish to move the motion of thanks to Governor's address. Yes. Shri Krishna Sarkar, Shankar Pamunkar. Sir, I would like to second the motion of thanks to the governor's address. Yes. Shankar Pamunkar. हो प्रस्ताव सभागृहांकार आसात. राज्यपालांच्या अभिभाषणाच्या उपकाराच्या प्रस्तावाचेर दुरुस्ती आसात. विरोधी पक्ष नेते. Amendment. तुम्ही सांगा. Speaker sir, I wish to move the amendments listed in list number 1. विजय सरदेसाई. Because sir, I wish to move the amendment listed in the list number 2. Shri Carlos Ferreira. Honorable Speaker, I wish to move the amendments listed in list number 3. Shri Cruz Silva. Speaker, sir, I wish to move the amendment listed in list number 4. Shri Vanji Vegas. Because sir, I wish to move the amendments listed in the list number 5.
श्री ब्रिजेश बोरकर. Speaker sir, I wish to move the amendments listed in list number 6. दुरुस्त्यो सभागृहात मांडल्यात. आमदार श्री प्रवीण शेठ, कृष्णा साळकर आणि शंकर भोमकर आणि प्रस्तावाचे विरोध करते. कोण उलटा? प्रवीण पहिलो. हां येस फुले. Speaker sir, time restriction एक टायमाचे एक बंधन घालून घ्यात म्हणजे आमगे तीग जा उलयतले ठीक जण म्हणजे तू तीग जा ठीक जाण म्हणजे आलूश विजय अँड क्रूज. हय फाल्यां म्हणून कितले फाल्यां तांकां पत्ती टायम कितलो तो घ्या स्पीकर सर. 2 वरां ओडीएस और म्हणली तशें जावचें ना. देड वाटी विशय न्ही कशाला उलयले ओडीएस और चेंज जाता हेजे लागून हे जावपा जाय स्पीकर सर. स्पीकर सर तशें आसून न्ही जाल्यार सारकें वांटून न्ही 2 वरां ताका म्हणजे आतां 3:30 जाल्यां न्ही 4:30 आपले सारको टायम वांटून घे आनी सारके त्या टायमार सोंपयात. आमचे उरलेले आयज उलयतले. हय जाल्यार तांकां खबर चलो हय दियात आनी तेज्या वयर तांकां जालें ना. आनी तो तितूरच येता येलो बी सेपरेट खंयचो तर तूं बरो येयला फाल्यांच्या 2 वरांक तूं आयला तूं आयज उलय जाल्या. स्पीकर सर हे सगळे 2 वरां 2 वरां सारके सगळी 2 वरां वी आर एग्री टोटल. तो कसो येतलो? कितले उलयता ते आमच्याक हाडूंक जायना. तशें ओपोजिशन लिडराकूय हाडूंक मेळना. यू कॅनॉट बाइंड द ओपोजिशन लिडर विथ टायम. हे स्पीकर सर प्रथा आसा नाजाल्यार चेक करात. तुम्ही सगळी वरां कितें लिडर ओपोजिशनाक दितले ना दॅट्स टुमॉरो मॅन. ही इज नॉट स्पीकिंग टुडे. फाल्यां शिकमो मरे. फाल्यां वयल्यान मागीर चड जाता म्हाका आन्सर करपाक जाय मरे. आयज उलोवपाक पयलीं आम्ही पळयत म्हणजे देड 2 वरांचे विशय सोंपतात म्हणजे ऑपोजिशन. चलो बेबीन उलय. येस सर आमच्या गोंय राज्यान आमची जनता सुखान आणि आनंदान सेफली जगता हे आमकां सगळ्यांक समाधान आसा. स्पीकर सर आमचे जे जनतेक गोंय सरकाराचे जे लाभ जाता त्या लाभांचो फायदो प्रत्येक गोमंतक जनतेक आयज हे सुखान जिवन जगपाक लागून हेल्पफूल आसा. आमच्या सरकारान ज्यो चालू दवरलेल्यो स्किमी सोशल स्किम्स आधार लाडली लक्ष्मी अटल आसरा DSS-Y कला सन्मान अशा स्किमीचो जो लाभ आमचे सिनियर सिटीजन्स सगळे गोरगरीब आयज घेत आसा आनी ह्यामुळे आमच्या गोंयच्या लोकांचे राहणीमान खूब सुदारलेलें आसा. तशेंच आयज लोक हॅपिली जगता ही एक आनंदाची गोष्ट आसा. स्पीकर सर आयज आमच्या गोंय राज्यान ज्यो बेजीक नीड्स आहा म्हणजेच अन्न वस्त्र निवारा ह्यो सगळ्यो गोष्टी आमकां बरे तरेन मेळटा. स्पीकर सर जे उदक लायट हे जे बेजीक नीड्स आहा किंवा रस्ते आमच्या गव्हर्मेंटान आयज इतले बऱ्या तरेन प्रोवायड केल्ले आसा. बाकी राज्यांनी जर कंपेर केले जाल्यार आमचे राज्य हे दिवपाक लागून खूब सक्षमपणे कार्य करीत आसा आनी आयज आमकां हे सगळो देशांतली नागरीक अनुभव घेत आसा. स्पीकर सर म्हाका एकूच सजेशन करपाक जाय की जे निवारो आमच्या गोंय राज्यान जे लोक रावतात वेगवेगळ्या जागांचेर रावतात गव्हर्मेंट लँड जमनीचेर रावतात काही कस्टोडियन मालमत्तेन आसात किंवा काही लोक आहात ते कोमदाद जागेचेर आसात. पण ह्या जागेचेर असलेल्या लोकांची घरां जी आसा ती रेग्युलरायज करपाक लागून स्पीकर सर आमच्या सरकारान थोडेशे एक अमेंडमेंट किंवा एक कायदो करचो अशें एक सजेशन म्हाका हांव दिवपाक सोदता. म्हाका माननीय मंत्र्यांनी हेजेर एश्युरन्स दिल्ले आसा. स्पीकर सर फुडल्या असेंब्लीन आमी हेजेर बरो एक कायदो हाडून सगळ्या गोमंतकीय लोकांक जे रेग्युलरायज करपाक जाय घरां जी रेग्युलरायज जावपाक जाय हें काम आमचें सरकार करतलें अशें म्हाका खात्री आसा. स्पीकर सर आमच्या गोमंतक भुमीन जे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आयज डेवलप जायत आसा हे इन्फ्रास्ट्रक्चर खूब बऱ्या परेन आमचें सरकार
दीत आसा. लोकांक जाय तसले डेव्हलपमेंट म्हणजेच पुलां म्हणा, रस्ते म्हणा, हॉस्पिटलां म्हणा, हे सगळे डेव्हलपमेंट आयज आमच्या गोंयांत जायत आसा. ताका लागून आमच्या गोंय सरकाराचें हांव अभिनंदन करतां. स्पीकर सर, डेव्हलपमेंट जाता आसतना अनेक स्पियराचेर जातात. आयज आमच्या शेतकी खात्यान जे डेव्हलपमेंट जाल्लें आसा, एग्रीकल्चर आनी हॉर्टिकल्चर ह्या खात्यांनी जे डेव्हलपमेंट केल्लें आसा तें खूब उल्लेखनीय अशें आसा. आमच्या गोंय राज्यांतल्या ह्या शेतकी भुमीन म्हणजे ज्या जाग्यार चडांत चड शेती जाता अशा खाजन शेताक बांदांक जे सहकार्य केल्लें आसा आमच्या शेती डिपार्टमेंटान, ते शेतकी डिपार्टमेंटाचें हांव अभिनंदन करतां. कित्याक खुबशे बांद जीर्ण जाल्ले, अशा सगळ्या बांदांक रिपेर करपाचें काम आमच्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान केल्लें आसा. तशेंच हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंटानसून आयज आमी स्वयंपूर्ण जावपाक लागून जे स्टेप्स घेतलेले आहा, आमच्या गोंयच्या इतिहासान आमच्या ह्या गोंयांत जाल्लेली भाजी आमच्या पर राज्यांत वयता, आयज ही आमकां एक मोठी जमेची गोश्ट आसा. आमकां जे डेव्हलपमेंट केल्लें आसा त्या डेव्हलपमेंटा बद्दल हांव सरकाराचें अभिनंदन करतां. स्पीकर सर, तशें एक सजेशन दिवपाक सोदतां. फाटल्या वेळार आमी एक कॉलिंग अटेन्शन हाडलेलें, शेतान मॅनग्रोव्ज वाडटा आनी हे मॅनग्रोव्ज पूर्ण जमीन घेवन तेचो संचार चड जाता. म्हणून खंय तरी आमकां आमच्या गव्हर्मेंटाक हांव सांगपाक सोदतां, हेजेर एक कायदो हाडून जी शेतान मॅनग्रोव्ज ग्रो जाता, फैलाव जाता, स्प्रेड जाता, ती खंय तरी स्टॉप करपाक लागून हे एक कायदो हाडचो आनी आमच्या शेतकाऱ्यांक हे शेत कल्टिवेट करपाक मदत करची. स्पीकर सर, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान म्हजी सजेशनां आसा की जो ट्रान्सपोर्ट आमच्या गव्हर्मेंटान म्हजी बस योजना ही जी स्कीम केल्ली ती अजून पासून बरी इफेक्टीव जावंक ना. तरी पण अश्यो स्कीम ज्यो इम्प्लिमेंट करून गव्हर्मेंटाचे फायदे आमच्या जनतेक मेळटले. आयज आमचे कदंबा महामंडळ कॉर्पोरेशन जशें चलता तशेंच ही स्किमीक तेज्या हाडून लोकांक ट्रान्सपोर्टाची फॅसिलिटीज बरी दिवची अशें एक सजेशन करीन दिसता. स्पीकर सर, तशेंच जे प्रलंबीत आसलेले गोवा मायल्स तेजो जो प्रश्न आसा, टॅक्सीवाल्यांचो प्रश्न आसा, हो टॅक्सीवाल्यांचो सुद्दां प्रश्न आसा, हे बेगीन निकालाक काडून आमचे सगळे जे गरीब आनी मिडल क्लास लोक जे टॅक्सी ओनर्स आसतले, टॅक्सी ऑपरेटर्स आसतले, ह्या लोकांक सुद्दां दिलासो दिवचो अशें एक धाडसाचें उतर आमच्या सरकारान दिवचें अशें हांव मागणी करतां. स्पीकर सर, कला आनी सांस्कृतीक क्षेत्रांत तशेंच टुरिजम आनी स्पोर्ट्स ह्या क्षेत्रांत आमच्या गव्हर्मेंटान बरे तरेन काम केल्लें आसा. आमच्या गव्हर्मेंटान टुरिजम क्षेत्रांत इंटरलँड टुरिजम डेव्हलप करपाक लागून जे जे स्टेप्स घेतल्या ते खरोखरच प्रेज खंय सारकें आसा. आयज आमचें सरकार हे इंटरलँड टुरिजम डेव्हलप जावपाक लागून गांवगिऱ्या वाठारांनी जे प्रोजेक्ट हाडटा त्या प्रोजेक्टांक खूब महत्व दिवन आयज आमचे गव्हर्मेंट हे फुडें प्रोसेस करीत आसा. हांव ताका लागून आमच्या सरकाराचें अभिनंदन करतां. अशेंच टुरिजम स्पॉट जे आसात, जे पयलींचे टुरिजम स्पॉट डेव्हलप करपाक लागून सरकारान जे प्राधान्य दिल्लें आहा तें म्हत्वपूर्ण आसा. तशेंच आमचे कला आनी सांस्कृतीक खातें जे आमच्या सगळ्यांच्या जिवनाचो एक भाग जावन आसा, आमच्या गोमंतक जनतेचो एक भाग जावन आसा. तशेंच सगळे उत्सव साजरे करता आसतना, सण साजरे करता आसतना आमचे पारंपारीक जे उत्सव आसा, शिमगो आसात, आमचे फेस्टिवल कार्निवल आसात, अशा सगळ्या ह्या इव्हेंट्सांक सरकार मदत करीत आसा. हेजो अर्थ आमच्या गोमंतक जनतेक जे सूख मेळपाक जाय, ह्या अशा इव्हेंटांक जे सूख मेळटा त्या इव्हेंटांक आयज आमचे सरकार सपोर्ट करीत आसा. तशेंच आमचे गोमंतक जनतेक जे कलाकार आसा तांकां सुद्दां वाव दिवपाक लागून वेगवेगळे तांकां स्किमी दिता, तांकां प्रोत्साहीत करता आनी कला आनी सांस्कृतीक क्षेत्रांत तेंचे नामना जावची म्हणून खूब मदत करता. स्पीकर सर, स्पोर्ट्साच्या मळाचेर जे जे उदरगत जाता, जे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप जाता त्या मळाचेर जे सरकारान हेल्प केल्लें आहा ते आमच्या गोमंतक भुमींतल्या युवतींक मदत जावची आनी आमच्या गोमंतक भुमींत बरे एथलेटिक्स, बरे खेळाडू निर्माण जावचे अशें म्हणून जे हेल्प केल्लें आहा ते सुद्दां हांव तोखणाय करून दिसता. स्पीकर सर, आमच्या गोंय राज्याचे
हेल्थ डिपार्टमेंट आयज बरे तरेन कार्य करीत आसा. ज्यो सुविधा आमच्यो प्रायमरी हेल्थ सेंटर, CSC सेंटरां किंवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किंवा GMCन आयज बरे तरेन मेळत आसा आनी हेजी सगळ्यांनी नोंद घेतलेली आसा. स्पीकर सर, थोडीशी सजेशनां आमकां हेल्थ डिपार्टमेंटाच्या माध्यमान करपाक जाय, जी इम्प्रुवमेंट करपाक जाय. काही CSC म्हणा किंवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांनी किंवा PHCनी थोडेशे कमतरता आसता डॉक्टरांची, ही कमतरता भासता ती भासोवपाक जायना. हे सरकारान हेजेर लक्ष दिवचें पडटलें स्पीकर सर. तशेंच जशे डॉक्टर आसा तशे काही टेक्निकल स्टाफ कित्याक म्हणटा की काही हॉस्पिटलांनी एक्सरे टेक्निशियन नासता, डायलिसीस जे युनिट आसता थंय डायलिसीस बेड वाडोवपाची थोडीशी गरज आसा स्पीकर सर. आयज दुर्दैवान डायलिसीस किडनी पेशंट खूब वाडत आसा. प्रत्येक CSC सेंटराचेर डायलिसीस युनिट जावचे आनी ते आमचे अभागी अशे किडनी पेशंट आसता तांकां हाची मदत जावची अशी सुद्दां एक सुदारणा आमच्या आरोग्य खात्यांत जावची अशी हांव स्पीकर सर हांव सरकाराक एक विनंती करूंक सोदतां. डिजास्टर्स मॅनेजमेंट घेता आसतना स्पीकर सर आमचें सरकार खूब लोकांक पावल्लें आसा आनी जे डिजास्टर गेल्या वर्सा जाले त्याच प्रमाणे तांकां मदतीचो हातूय सरकारान दिलो, पण सरकाराचो हात सगळ्यां पर्यंत पावोंक ना ही एक थोडीशी दुख्खाची गोष्ट आसा. स्पीकर सर, प्रत्येक हांव सांगपाक सोदतां, प्रत्येक फायनान्शियल वर्सा जे ज्यो डिजास्टर जाल्ले आसता ते डिजास्टर जाल्या उपरांत तांकां जी दुख्ख जाता, तांकां तांची जी हानी जाल्ली आसता ती रिकवर करपाक लागून सरकाराचें कितें तें अनुदान तें कमी आसूं जास्त आसूं ते प्रत्येकाक आपले घालचेच पडटा, पण सरकाराचें जें अनुदान आहा तें वेळोवेळी येवचें अशी एक हांव विनंती करपाक सोदतां स्पीकर सर. गेल्या वर्सा ज्यो प्रलंबीत केसीस आसा डिजास्टर्स मॅनेजमेंटाच्यो त्यो खुबश्यो केसीस पेंडींग आसा. अशा तरेन ह्या लोकांक थोडोसो दिलासो दिवचो. स्पीकर सर, आमच्या गोंयांत ज्या परमनंट आमचे रेजिडेंट्स आहा 15,500 लोक गोमंतकी आहा, तर आनीक जे भायले लोक येता ते अनअकाउंटेबल असतात, त्यांचे सेन्सस जावचे आनी ह्या कारणान आमचे गोमंतकी लोकांकूच आमचे बिझनेस हांगासर मेळना. भायले लोक हांगासर येवन रावता, भाड्याक रावता किंवा ते ट्रान्सफर केले म्हणटा आपूण इलेक्शन कार्ड आनी अशा तरेन डुप्लिकेट पेपर दितात आनी आमच्या हांगासर गोंयांत रहिवास करता. पण अशा लोकांचे आमी कडक निगराही करपाची अशें हांव स्पीकर सर आयज म्हाका सांगपाक सोदतां. ह्या लोकांमुळे जे लुकसाणी आमच्या गोमंतक लोकांक जाता, गोमंतकी लोकांक जाता, ती लुकसाणी खूब मोठी आसता. फॉर एक्झाम्पल बिझनेस सुद्दां ते करतात ते आमचे लोक फाटी उरता आनी ते भायले येवन लोक जे रावतात ते भाड्याक म्हूण येता आनी मागीर आपूण हांगासर आपले परमनंट वास्तव्य करता. पण अशा लोकांचे थोडेशे कडक निगराणी दवरची अशें हांव स्पीकर सर सांगपाक सोदतां. मायनिंग जी आमच्या सरकारान चालू केली ही कंट्रोल मायनिंग जावची आनी लोकांक हेचो लाभ जावचो. हांव स्पीकर सर अशें सांगूंक सोदतां, जे मायनिंग ब्लॉक्स आतां ऑक्शन जाले आनी सुरू जाल्ले आहा मायनिंग, हांव सरकाराचें अभिनंदन करतां हे मायनिंग चालू केलें म्हणून. आयज कंट्रोल मायनिंग करता आसतना स्पीकर सर आमच्या लोकांक जशें जाय तशें लीज होल्डरांनी आयज थोडेशें आयकून घेवचें पडटलें, सरकारा कडेन कॉपरेट करचें पडटलें. आयज जे वेगवेगळे इश्यूज जाता, आयज आमच्या मुळगांव सारक्या एरियांनी लोकांक जो त्रास चाललो आसा त्या त्रासाक मुक्तता दिवपाक लागून सरकारान परमनंट अशे स्टेप्स घेवचे अशें हांव स्पीकर सर सांगूंक सोदतां. ओके, थँक्यू स्पीकर सर. कृष्णा सागर फोन ताजी हय फाल्यां दिता. बरें, नेक्स्ट श्री मायकल बाबू. Speaker, sir. सेकंड तूं उलयता एक मिनट मायकल एक मिनट सर. सर हांव उलयता उलय तूं उलय.
Because, sir, I rise to support the motion moved by my colleague Sri Premen Sheth to thank Honorable Governor for his address to the House on 6 February 2025. Speaker, sir, in his address, Honorable Governor of Goa, Sri P.S. Sridharan Pilleji, rightly pointed out the achievement and effort of our government towards achieving Antodaya, Gramadaya and Sarvodaya. The governor mentioned about the completion of 75 years of adoption of our constitution and appeal to hold the prospect provided by our Samvidhan to contribute for Viksit Bharat, Viksit Goa 2047. The double engine Sarkar under the leadership of our Prime Minister Sri Narendra Modi ji at center and our Chief Minister Dr. Pramod Sawant ji at the state has been working in the direction of Antodaya, Gramadaya and Sarvodaya in all front for the progressive Goa. Speaker, sir, Indian, it is a proud moment for Goan as it maintains its fourth position in the category of front runner as per the substational development goals index 2024 released by Niti Aayog. Further, the state has ranked first in 4 goals. The substantial development goals achievement are possible due to the implementation the best practice under the program Sampurna Goa. Our Sampurna Mitras have been working tirelessly so that the benefit of the scheme reaches each and every one to achieve Antodaya. Speaker, sir, for the empowerment of Nari Shakti, our government has launched the LIC Bima Shakti Yojana for our Mahilas who will get specialized training and graduate and guaranteed stipend for 3 years in addition to the new insurance policy. The scheme of Goa State Interim Compensation to Road Accident Victim 2023 has benefited the immediate kin of 50 victims for during the current year. Goa is the first state to implement 100% direct benefit transfer to the beneficiary under the various central sponsored and state, bringing total transparency in the implementation of government scheme. Speaker, sir, the law and order situation in the state is under control with the detection percentage going up to 88.38%. The construction of new police station buildings at KPM, Fatoda, Maina Kurtari, Coastal Security Police Station at Tirakol and new IRB camp at Kankona will go a long way to assist our police personnel and in improving law and order situation in the state. Women helpline, toll-free number and WhatsApp helpline number functioning round the clock has brought a great relief and assistance to the quick attendance to the crime against women. Establishment of Goa Staff Selection Commission for government job will ensure transparency and merit-based recruitment. Fire and Emergency Service has been doing tremendous job during the period from April 2024 to October 2024, have attended to 6,425 calls, in which 353 humans' life and 466 animal lives are saved. With respect to health, our government has been providing excellent health service across the state with its cutting-edge health infrastructure, which includes hospital, clinics, laboratory, etc. I thank Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant and our Honorable Health Minister Sri Vishwajit Rani for approving a 20-bedded primary health center for Murmagua constituency, for which the process has already started. Goa is the first state in the country to provide rapid molecular test as the first diagnosed TB test for early diagnosis of TB. Goa is the first in the country to undertake culture to end of TB treatment. Community Health Center at Saklim is the first community health center in the country to start an OT, that is for the eye operation. Goa has been awarded as the best performing state under non-high focus category for outstanding achievement in the population and reproductive health and family planning program. Over 1 lakh eligible women are screened for breast cancer under the Swachh Mahila Swasthya Goa project and are provided free treatment.
A great initiative by our government in Goa Mediclaim scheme by increasing the sanction limit from rupees 1.5 lakh to rupees 5 lakhs. Also encouraging the family income limit from 5 lakh to 8 lakhs. Under the Mukhyamantri Annapurna Yojana, opportunity is given to the self-help group in running the canteen in government organization. Two major canteens are North and South Goa District Hospital canteen, which are run by the self-help group. Speaker sir, our government undertakes the leadership under the leadership of Chief Minister Dr. Pramod Sawant, who is also the Education Minister, has given utmost importance for education. National education policy has been successfully implemented in Goa and will be completed in all grades by 2027-28. Goa is the first state to constitute the Goa State School Assessment and Accreditation Authority to ensure the National Education Policy 2020 is implemented to its full potential. 20 government schools have been selected under corporate social responsibility for setting up of STEM lab in providing learning space that encourage students to learn science, technology, engineering and mathematics. Here I thank our Honorable Chief Minister for allotting one such STEM lab at Murgaon High School in Murmagaon constituency, which was inaugurated earlier this month. Under coding and robotic education in school scheme, thousands of school students across the state are imparting coding skill. Speaker sir, with the double engine Sarkar, Goa has progressed in infrastructure in roads, bridge, airport and port connectivity. Connectivity to Manohar International Airport, MOPA, with link road at an estimate cost of rupees 1,183.16 crores is a big boost. India first cable stayed bridge built on a curve in Murmagaon constituency connecting to the port with all benefit the locals, as all cargo vehicles will be diverted to this port connectivity bridge instead of internal road and city. GSIDC has completed 12 infrastructure work amounting to rupees 408.49 crores this financial year, with further 9 work in advanced stage amounting to rupees 222.94 crores. Speaker sir, 11 mining blocks are auctioned to have started operation, another 2 to 3 to start shortly, resulting in revenue and employment generation. Speaker sir, I once again extend my heartfelt gratitude to Honorable Governor of Goa for his insightful and encouraging address to this August House, shedding light on the significant progress and the ongoing commitment by our government towards creating a better future for the people of Goa in terms of sustainable development, infrastructure growth and community welfare. Thank you, Speaker. Speaker sir, I rise to speak on Governor's address, which he addressed this August House. He addressed about Viksit Bharat, Viksit Goa 2047. Speaker sir, Honorable Governor rightly said in his address, जे vision आमचे प्राइम मिनिस्टराचे आहा नरेंद्रजी मोदी for India, he has said that Goa हे vision आपण गोंयान हाडटलो म्हणून, आणि ते vision कंप्लीट करपा खातीर, हे vision लोकां कडेन व्हरपा खातीर आमचो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत काम करीत आहा. जेन्ना विकसित गोवा म्हणटा, स्वयंपूर्ण गोवा म्हणटा, आमच्या चीफ मिनिस्टरान म्हाका दिसता कितलेशेच वस्तू चालीक लायल्ल्यो आहा. आमचे गोंयकारां खातीर, गरीब लोकां खातीर, खेडे गांवांत रावपी लोकां खातीर वेरियस स्किम्स ही हॅज इम्प्लिमेंटेड. स्पीकर सर, हांव चीफ मिनिस्टराचे आणि तेजे टीमीचे कॉंग्रॅच्युलेशन करूंक सोदता हिंगा. द एंटायर टीम हू वॉज इन्स्ट्रुमेंटल अलॉंग विथ ऑल आवर MLAs
who supported the Chief Minister to successfully complete the exposition of sacred relics of St. Francis Xavier. Honorable Governor हिंगा address केला. म्हाका दिसता पयले फावटी first time I am looking at the exposition म्हणजे थिंगा गेला last 40 years आणि closely पयला in last 30 years. जे एक्सपोजिशन ह्या पावटी जालें स्पीकर सर हे म्हाका दिसता ऑपोजिशनांतलो एक पासून आमदार म्हणूंक शकना की हे रॉंग जालें हे रॉंग जालें हे रॉंग जालें म्हणून सगळे लोकांक आमचे गोंयचे लोक ऑल द रिलिजनाचे लोक थिंगासर येयले सेंट फ्रांसीस झेवियराचे पांय पड हे करपाक येयले सेक्रेट रिलिक्साचे उमाव घेवपाक येयले पिलग्रिम्स येयले गोंया भायले पिलग्रिम्स येयले इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट येयले आणि तांकां जी सुविधा थिंगा मेवली तांकां जे पिलग्रिमांक थिंगासर रावपाचे अरेंजमेंट मेवले उदकाचे अरेंजमेंट मेवले जे तांकां फॅसिलिटी मेवली जे एक्सपोजिशनाक ज्यो बशी घातलेल्यो ज्यो एल्डर्स जे आमचे एल्डर्स आहा सिनियर सिटीजन आहा तेंच्या खातीर जे व्हेइकल्स दवरलेल्यो धाकटुल्यो व्हेइकल्स दवरलेल्यो तांकां फ्रॉम their car they were taken straight to the exposition center थिंगासर जे उमाव घेवपाक तांकां अरेंजमेंट केलें बाकीचे सगळे अरेंजमेंट हे म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टरान जे काम केलां तेका आमी गोंयच्या लोकांनी सगळ्या लोकांनी तेका देव बरें करूं म्हणपाची आयज गरज आहा स्पीकर सर आमचो GSDP जो गोंयचो GSDP आहा हो वाडत गेल्लो आहा 13.87 पावला आणि त्या खातीरूय आमी मुख्यमंत्र्याक म्हाका दिसता आमी कॉंग्रॅच्युलेट करपाची गरज आहा तो तेणे जे काम चालू केलां जे स्वयंपूर्ण गोवाचे काम चालू केलां स्पीकर सर तेजेर उलयता तितले उणें आहा म्हाका दिसता कितलेशेच वस्तू तेणे चालीक लायल्ल्यो आहा आणि सक्सेसफुली इम्प्लिमेंटेशन केल्लें आहा स्पेशली जे एड्युकेटेड म्हणजे एम्प्लॉयमेंट जेन्ना आमी म्हणटा आणि अनएम्प्लॉयमेंट म्हणजे इतलेशे आमचे यूथ जे 12th स्टँडर्ड शिकता जे स्किल डेव्हलपमेंट शिकता जे ग्रॅज्युएट जाता जे पोस्ट ग्रॅज्युएट जाता आणि ते जॉबा खातीर रावता स्पीकर सर आणि तांकां एप्रेंटिसशीप प्रोग्राम म्हणून आमच्या चीफ मिनिस्टरान चालू केलो ऑफिसांनी वचप इवन तुमच्या ह्या सभागृहान येवन त्यांनी ट्रेनिंग घेतलेले आहा तांकां सॅलरी मेळिल्ली आहा तेंच्या अकाउंटान पयशे गेल्ले आहा हे जे उतर आहा हे अंडर स्वयंपूर्ण गोवाचेर आमी म्हणूंक शकता की स्वयंपूर्ण गोवा जेन्ना CM म्हणटा तेन्ना हे सगळे जे स्किमी आहा तेणे स्वयंपूर्ण मित्र जे आहा ते अपॉइंट केले आणि अंडर दीस म्हाका दिसता कितकेशेच लोकांक जे स्किमी तांकां मेळून आसले स्किमी तेंच्या अकाउंटान येवंक जाल्ले पयशे तांकां हेल्प मेळलो आणि त्यो स्किमीचे तांकां फायदो जालो स्पीकर सर खुबशे उलोवपाचे आहा जे ऑनरेबल वा विजय तू हे वाटेनूच आसलो एकदा उगडास धर काय उलयना तेजे वयर स्पीकर सर बरें उलोवंक लागलो स्वयंपूर्ण आत्मनिर्भर मित्र ते बरें आहा वयस तुमी जे प्रेडिक्शन केलां सॉर्ट जावपाची आहा म्हणटा ती म्हाका खरी दिसता हांव ते रेसीन ना सद्याक तरी स्पीकर सर ऑनरेबल गव्हर्नरान डबल इंजिन सरकाराचो उल्लेख केला जो फायदो डबल इंजिन सरकार करूंक शकता ते विजयानूय आयकपाची गरज आहा जे विजयान मागलेले की आपल्याक स्टिल्टाचेर ब्रीज जावं म्हणून फातोर्डान नाल्यार बुट्टी येतली म्हणून तेजे काम करून दिल्ले आहा स्पीकर सर आणि तेणे आयज ना ते गडकरीन केले म्हणजे डबल इंजिन सरकारान केले स्पीकर सर विजयाचे काम डबल इंजिन सरकारान केल्ले आहा आणि तेणे आयज हिंगा उल्लेख करपाची गरज आहा आयज जो रिप्लाय टू गव्हर्नर्स एड्रेस करतलो ते तुकाय फायदो जाला म्हणून तुवें सांगपाची गरज आहा स्पीकर सर जेन्ना आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर जेन्ना गोंया येयलो स्पीकर सर
उबे रावतात आमकां फायदो करपाक न्ही तुझे constituency, तू आमदार. आमचो आमी झगडून तू घेतात आमदार तू आमदार आमी फातोर्डेचो मस्का पोलीस आमदार. कन्नासना घेतात झगडून घेतात तुवें जेन्ना प्रश्न घातलो तुवें जेन्ना स्पीकर सर जेन्ना विजयान सांगलें की आपल्या लोकांक आपल्या फार्मरांक फायदो जावपाक जाय आनी हे स्टिल्टाचेर ब्रीज जावंक जाय तेन्ना गडकरी साहेबान आमच्या चीफ मिनिस्टराक फोन मारून विचारलें हे विजयाचें काम करपाचें काय ना तेणें सांगलें सीएमान सांगलें आमी आपूण सगळ्यांक एक म्हणून मानता सगळे ऑपोजिशनाक पासून आपलोच म्हणून मानता विजयान आमकां आदी हेल्प केला आपल्याक मुख्यमंत्री करपाक तो वावुरला आनी त्या खातीर तेका स्टिल्ट घालून दिले स्पीकर सर हे विजयान आयज म्हाका दिसता उल्लेख करपाची गरज आहा स्पीकर सर आनी त्या खातीर हांव सांगता स्पीकर सर डबल इंजीन सरकार जे आहा तेणें जे काम केलां आमच्या गोंयान जे पयशे दिल्या ते विजयान आयज सांगपाची गरज आहा स्पीकर सर जे हायवेचें काम केलां ते फातोर्डेसूनय गेलां मडगांवसूनय गेलां आनी आमच्या पर्वरी आतां काम स्टार्ट जाल्लें आहा स्पीकर सर कोट्यांनी पयशे ते इतलीं वर्सां कित्याक जावंक ना हें म्हाका दिसता आमी डबल इंजीन सरकाराक स्पेशली प्रायम मिनिस्टराक थँक्यू म्हणपाची गरज आहा आनी सीएमान जो वावुरलो हे पयशे हाडपाक आनी गोंयान हे मोडपाक स्पीकर सर म्हाका दिसता कितले आमकां प्रॉब्लम जावपाचे जो तर हो वयलो ब्रीज जो स्टिल्टाचो ब्रीज जो तर जावंक नासलो गोंयान वेर्नासून आमचे हितून आनी हिंगासून सारके अप टू द एअरपोर्ट दॅट इज मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट अप टू सावंतवाडी पासून हो हायवेचें काम जे इतले कोटी मोडून केले म्हाका दिसता हेचो उल्लेख आमच्या ऑनरेबल गव्हर्नरान सोंपेंक आनी कितलो वेळ लागता मागीर एक 10 मिनिट्स 10 मिनिट्स 5 मिनटां 5 मिनटांनी सोंपचें ना स्पीकर सर निकतें स्टार्ट केला 15 मिनटां मेळटा निकतें स्टार्ट केला नाल्यार विजय नाल्यार थँक्यू म्हणचो ना फाल्यां तेणें हुंय तरी थँक्यू म्हणोकूच जाय तेजें काम केल्लें आहा तेणें काम केल्लें आहा 5 मिनटां सभागाराचें कामकाज 5 मिनटां उडयता स्पीकर सर हांव नाल्यार घेवचो नासलो विजयाचें नांव तेजें काम करून दिल्लें आहा आनी तेका आमी थँक्यू म्हणटा तेणें चल उलयात तुवें आतां स्टॉप केलें आमकां स्पीकर सर ऑनरेबल गव्हर्नर इज अ व्हेरी सिंपल मॅन व्हेरी सिंपल इज इतलो सिंपल इतलो सर्वसामान्य मनीस जो विजयाक पासून लागसून ओकोता विजया कडसून तो रिलेशनशीप तेणें बरें दवरलेलें आहा तेणें तो जेन्ना सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीनी भोंवलो तेन्ना तो आमकां पर्सनली मेळलो दुख्ख तेणें आयकलें गोंयच्या लोकांचें दुख्ख आनी स्पेशली जे आमच्या लोकांक जे कोणाक किडनी फेलियर आहा कोणाक डायबेटीक प्रॉब्लम आहा कोणाक कॅन्सर आहा कोणाक वेगवेगळे रोग आहा तेणें डिस्क्रिशनरी फंड आपलो म्हाका दिसता काणकोणाय भरपूर दिल्लो आहा विजयाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी वचून विजयाच्या घराय वचून तेणें बरें तेका 2 गजाली बरे सांगलेले आहा आनी तेका जो चॅक्स जे आहा तेजे घराय दिल्ले आहा आमचेय घरा हाडून दिल्ले आहा आनी हालींच सेकंड टायम आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन येवन आमचे मादर ट्रिजा रोजीस जे अनाथ भुरग्यांक म्हणजे अनाथ भुरगीं जी आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन ती माद्री तांकां पळयतात तेंची काळजी घेवपा खातीर तांकां इसारपा खातीर तुमची गरज कितें आहा वॉट डू यू वॉन्ट वॉट इज युअर रिक्वायरमेंट हें तेणें फायनली गव्हर्मेंटाच्या वाटेनसून आपल्या डिस्क्रिशनरी फंड यूज करून तेणें थिंगा येवन 1 लाखाचो चॅक दिलो म्हणजे असलो आमचो गव्हर्नर जो सगळ्यांक एक नदरेन पळयता रुलींग ऑपोजिशन अशें कांय ना तेका आनी वयल्यान दुसरे वाटेन जे लोक आहा तांकांय समजयता की प्रायम मिनिस्टराचें विजन कितें प्रायम मिनिस्टराचें विजन हा की आमचो देश स्ट्रॉंग करुया आमचो GDP वाडोवया आमची इकॉनॉमी वाडोवया आमी भुरग्यांक कशें एम्प्लॉयमेंट दितले हायेस्ट पॉप्युलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड आमची इंडिया ह्या हितून एम्प्लॉयमेंट कशें क्रिएट करूंक शकता हाऊ वी कॅन ऑल कम टुगेदर इन्क्लुडींग द रुलींग एंड द ऑपोजिशन कशें वांगडा येवंक शकता आनी हे इश्यूज सॉल्व करूंक शकता हे म्हाका दिसता तेणें ह्या हेचेर आपल्या गव्हर्नर्स एड्रेसाचेर बरयल्लें आहा स्पीकर सर एड्युकेशनान तेणें उलयल्लें आहा आनी सांगलेलें आहा की गव्हर्मेंट
माय गव्हर्मेंट वील हेल्प अ लॉट ऑफ एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स जे कोणाक हो NEP प्रोग्राम जो इम्प्लिमेंट करपाक जाय, जे कितें डिफिकल्टीज आहा, जे कितें इश्यूज आहा ते कशे सॉल्व जातले, ते कशे how we are going to overcome this, how we are going to have some problems. I think the Honorable Chief Minister also needs to address this issue with some of the principals, some of the headmasters, some of the management of the schools. जे कितें आतां थोड्यांनी इश्यू केल्लो आहा इन द मंथ ऑफ एप्रील जे आमचे स्कूल स्टार्ट जाता आनी परतून तांकां ब्रेक मेवता मेयान, तितूनय कितें थोडे इश्यूज आहा ते म्हाका दिसता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान एड्रेस करपाची गरज आहा. स्पीकर सर, जो ग्रांट विलेज पंचायतीक ग्रांट्स जो उलयता, जे गरीब विलेज पंचायती आहा तांकां कशें हेल्प करप, तेंचे लोकांक कशें हेल्प करपाक करूंक जाता ते स्पीकर सर ह्या एड्रेसान तेणें म्हटलेलें आहा. स्पीकर सर, जे महिला आपल्या पांयाचेर उबी रावंक सोदता तेंचे खातीरूय तेणें ह्या गव्हर्नर्स एड्रेसान तेणें बरयल्लें आहा की गव्हर्मेंट is going to do a lot of schemes for the educated unemployed, especially for the mahila, because prime minister aje ek vision ha ki mahila खातीर कितें तरी करपाक जाय, and how they can stand on their own feet, how they will take care of their family, how the loans can be given through the scheme. म्हाका दिसता हेचेर ह्या गव्हर्नर एड्रेसाचेर बरयल्लें आहा. स्पीकर सर, जे सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन जे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सेटअप केलें आनी तेजो चेअरमॅन जालो तो, आनी तितूनसून 2 प्लांट बांदले आनी हे प्लांट कशे चलतात ते हेचेर बरयल्ले आहा. हाव द पंचायत हॅव टू वर्क, कलेक्ट द वेस्ट, गिव इट टू द ट्रीटमेंट प्लांट एंड दे वील इमिडिएटली ट्रीट इट एंड सेंड द RDF टू द सिमेंट फॅक्टरीज. फुडें आमकां जो प्लांट बांदपाक जाय टू ट्रीट द RDF एंड टर्न इट इंटू एश, हेचेर तेणें बरयल्लें आहा. स्पीकर सर, म्हाका दिसता ही सगळीं बरी कामां जे ऑनरेबल गव्हर्नरान ह्या हेचेर एड्रेस केल्या आनी चीफ मिनिस्टराचें डायरेक्शन तेणें आमकां दाखयलां, प्रायम मिनिस्टराचें डायरेक्शन जें दाखयलां तें म्हाका दिसता फुडें व्हरपाची गरज आहा. थँक्यू स्पीकर सर. सभागृहाचे कामकाज 4:30 पर्यंत स्थगित करता.